ताबलांचो खेळ पयलीं तुवें ताबलां स्टार्ट करतलो जाल्यार गेम सुरू करतलो जाल्यार पयलीं अशें उडोवपा जाय दोन ताबलां आतां ताबलो पडलें जाल्यार ताबलो पडल्यार कोण खेळपा तेणें खेळपाचो ताबलो तुका पडले जाल्यार तुवें स्टार्ट करपाची गेम हां हां ताबलो म्हाका पडलो जाल्यार हांवें स्टार्ट करतलो तुका पडल्यार तुवें स्टार्ट करपाचें आनी थंय जाय ते सुरवाती तुवें बसपाचें हां ताबलो पडल्या उपरांत तुका जाय ती बसून प्लेस घेवपाची बसपाक संवसारांतल्या म्हाज्या सगळ्या भाव भयणांनो जाणट्या नेणट्यांनो आनी बारीक मोठ्यांनो तुमकां सगळ्यांक ताबला खेळपी गोपीनाथ गांवसाचो नमस्कार. आमच्या मडगांवां फातोड्ड्या चांदवाडो थंयसर आमच्या जाणट्यांनी हो ताबलांचो खेळ राखून दवरला. फाटलीं 100 वर्सां पयलीं पासून हो जाणट्यांनी राखून दवरलेलो ताबलांचो खेळ हांगा सुरू आसा आनी आतां ह्या खेळाक मोठी प्रतिश्ठा मेळपाची आसा. असो हो ताबलांचो खेळ आयज खेळत आमच्या जाणट्यांनी राखून दवरलेले सण परबो आनी सगळे आमचे सांस्कृतीक कार्यावळी बघुया आनी असो हो ताबलांचो खेळ खेळाया. तू मार 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 तू हेड ते काय ना ते मार 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 ताल मार ताल ताल रे भावानो हालींच गोंयांत सायबाचा फेस्त जाला. सेंट फ्रांसीस झेवियर सायबाचा हें फेस्त पोरण्या गोंयांत आतां फेस्त तुमी बघल्यात तसाच मडगांवां पोलीस स्टेशनाच्या वाठारांतय त्या सुवातीन फेस्त जाता. ह्या फेस्ताक हजारांनी लोक येतात आनी सायबाचं दर्शन घेवन जातात. बरे तरेन रावात बरे तरेन जगात आनी एकामेकाक जगांक दियात असो संदेश ह्या फेस्ताक लोक घेतात आनी जातात. तर बघुया कसा ह्या फेस्त करतात ता. उडय ताबला ताबला पोरण्या गोंयांत जसा संत फ्रांसीस झेवियराचो फेस्त जाता तसाच मडगांवां पोलीस स्टेशनाच्या कुशीक मोठे उमेदीन फेस्त जाता. हें फेस्तय सेंट फ्रांसीस झेवियराचाच. ह्या फेस्ताक हजारांनी भावीक जमलाले. ह्या वेळार सगळ्यांनी दिवे पेटोवन जेजूचो संदेश मनात धरलो. आमचो सैम बरो दवरात, आमच्या समाजातल्या दर एकल्याक बरा मागात, एकरा दुसऱ्याचेर दया माया करात आनी बरां जीवन जगात. त्या खातीर ह्या समाजान जे जे वेगवेगळ्या मळाचेर बरो वावर करतात तांकां बरा कार्य करपाचो सपूत दिलो. विश्वासी वावराड्यांक तुवें बासयला तेगी नाम सोडूंक पावू क्रिस्त आमच्या सोम्या परती.
मडगावसून आमच्या समीर नायकान मडगाव जावपी संत फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ताचे चणे आमकां पावयले. तू तापले गे माशा बेगीन संवसारांतल्या भावानो, अशी आमच्या वाड्यावयली भुरगीं अशी खेळांनी थारावची, भुरग्यांक वेगवेगळ्या प्रकारचा मनोरंजन जावचा म्हणून शाळेंतले वेगवेगळ्यो संस्था तेंची भुरगीं गॅदरिंगां करतात, नाटकुली करतात, मोनोलॉग करतात, काय 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 करतात. तसाच आत्मविश्वास विद्यालय जो आसा त्या विद्यालयाच्या भुरग्यांक हरमल पंचकोशीच्या भुरग्यांनी सामको एक बरो खास कार्यक्रम दवरलो. ह्या खास कार्यक्रमाक भुरग्यांनी काय डान्स केले, नाच केले, सुंदर सामके. खरां जा असल्या खास भुरग्यांक न्हू असले कार्यक्रम जाय. आणि त्याच बरोबर असले आमचे पारंपारीक जाणट्यांनी दवरलेले खेळ जाय. तितून भुरगीं खूश जातात आणि सामकी आनंदान जगतात. उडय तुया पेडण्या हरमल पंचक्रोशी शाळेच्या भुरग्यांनी आत्मविश्वास शाळेच्या खास भुरग्यांच्या मनात आत्मविश्वास निर्माण जावचो म्हणून खास सांस्कृतिक कार्यक्रम दवरलेलो. आपल्या भितर एक कला आसा आणि आम्ही नाचांक शकतोय, आम्ही काहीतरी करूंक शकतोय असं ह्या खास भुरग्यांच्या मनात निर्माण जावचा म्हणून ह्या भुरग्यांनी हो कार्यक्रम दवरलेलो. ह्या वेळार हरमल पंचक्रोशी उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकार आणि ह्यार सोयरे हजर असलेले. भुरग्यांनी काय नाच केले ते बघात. खास भुरग्यांक सामकी खुश करून सोडली. हरमलासून आमच्या विनोद मेथरान खास भुरग्यां खातीर खास हरमला जावन हरमल पंचकोशी भुरग्यां वांगडा आपुणूय डान्स केले. आता आमच्या संसारातल्या सगळ्या लोकांक अजिबात आपल्या आरोग्याकडे वेळ दिवंक टायमय ना आणि काय ना. सगळे सामके धांवतात. कामा फुडें वेळ ना, कित्या फुडें वेळ ना. आणि हे सगळं करता असताना जगपा खातीर सगळ्यांची धावपळ चालू आसा. आणि ही धावपळ सुरू असताना खरं म्हणजे असला काहीतरी जाया. पुणून ह्याच बरोबर आम्ही जशी धावपळ करतोय तशीच आमच्या घरातली सगळी बायलां घरातला काम करता असताना सामकी धडपडटत, धावपळटत. पण त्यांचं आरोग्याकडे दुर्लक्ष जाता. म्हणून सांग्यार खास बायलां खातीर आरोग्याचा शिबीर दवरलेला. खरं म्हणजे असली शिबिरां, असले खेळ हे सगळं न्हू जाया. त्याशिवाय मनशाचं आरोग्य, मनशाचं जीवन सुखी जावचा ना. तिगान काय ना. सेंटर फॉर वुमन स्टडीज गोंय विद्यापीठान सांग्या वयल्या बायलां खातीर खास कॅन्सर ह्या दुयेंताचेर मार्गदर्शन करपी खास शिबीर दवरलेला. ह्या शिबिराक सांग्या वयली सगळीं बायलां येयलेलीं.
सगळ्या बायलांनी आपल्या घरांतला काम धंदो करतना आपल्या आरोग्याकडे लक्ष दिवपाची गरज आसा असा विनिशा फेर्नांडिसान सांगला. डॉक्टर शर्मिला कोरियान हजर असलेल्या सगळ्या बायलांक कॅन्सर कसो जाता, कॅन्सर कसो जावंक जायना जाल्यार काय करूंक नया हेजेर बरे तरेन मार्गदर्शन केलां. गाठ जेका आमी म्हणटा गाठ, कॅन्सराची गाठ किंवा लोकली आमी म्हणटा कॅन्सराची गाठ म्हणपाची न्ही, ती गाठूच म्हणपाची, ताका ट्युमरूच म्हणपाचो. तो ट्युमर सादोय आसूं शकता, म्हणजे तो कॅन्सराचो आसूं शकता आनी एक प्रकारच्यान कॅन्सराचो सुद्दां आसूं शकता, कळ्ळें. आनी हो जो कितें ट्युमर आहा तो आमच्या शरिरांनी खंयी जावंक शकता, जशें की मेंदू, दोळ्यांत, गळ्यांत, भितरल्या वाटेन, जिबेक, आमच्या गालाच्या भितरल्या वाटेन, तोंडाक, ब्रेस्टाक किंवा आमच्या पोटान भितर लिव्हराक किंवा पोटाक किंवा आमच्या आतड्यांक, आतडीच म्हणटा न्ही तुमी, छाती, ब्रेस्टाक तुमी कितें म्हणटा, छाती म्हणटा, कितें म्हणटा, छाती म्हणटा न्ही, ब्रेस्टाक जावंक शकता, तशें पोटान जावंक शकता, हाडांनी जावंक शकता, खंयी जावंक शकता, कातींनी जावंक शकता, स्किन कॅन्सर म्हणटात आमी ताका, कातीन जावंक शकता. म्हणजे आमच्या शरिराक खंयच्याय भागाक हो दुयेंस जावंक शकता. पूण चडांत चड बायलांनी जे दुयेंस पळोवपाक आयला, कॅन्सराचें दुयेंस जें आयलां तें चडांत चड ह्या दिसांनी, जशें डॉक्टरान तुमकां सांगलें, ह्या दिसांनी छातयेचो कॅन्सर किंवा जेका आमी ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणटा तो चडांत चड दिसून येता. बायलां पान खातात, बिडी ओडटात, चिरूट ओडटात, सिगरेट ओडटात, म्हणटकच तांकां भितरलो तोंडाचो कॅन्सर जावपाची शक्यता सुद्दां आसता. सांगपाचें म्हणजे कॅन्सर खंयी जावंक शकता आनी खंयच्याय भागाक जावंक शकता, पूण बायलांनी दिसून येवपी कॅन्सर म्हणजे तो छातयेचो कॅन्सर आनी सर्विक्स, दॅट इज भुरगे जावपाची पिशवी आसा त्या तोंडाचो कॅन्सर. गोंयांत चडांत चड गोंयांत अशें पळोवंक आयलां की 1,00,000 बायलां मदीं 36 बायलांक म्हणजे 36 बायलांनी हो कॅन्सर दिसून येता. आतांच्या काळांत 8 बायलांनी मदीं 1 बायलेक कॅन्सर जावपाची शक्यता आसा, छातयेचो कॅन्सर. हांव आतां छातयेच्या कॅन्सर बद्दल उलयतां, म्हणटकच 8 बायलां मदल्या एका बायलेक छातयेचो कॅन्सर जावपाची शक्यता आसा. आतां हांगा जर तुमी कितले बसल्या, जवळ जवळ 200-250 बायलो बसल्या, म्हणजे तुमी कल्पना करा, अशें म्हणना हांव की तुमकां जावप, पण ह्या बायलांनी बदल्या मदली एटलिस्ट 50-60 तरी बायलांनी कॅन्सर दिसून येवंक शकता, कळ्ळें. तर ह्या बद्दल जागृताय जावप ही खूब गरजेची. आनी जशें दोतोरान सांगलें की बेगींतल्या बेगीन जर ह्या विशयाचेर किंवा ह्या दुयेंसाचेर निदान जालें जाल्यार ताचेर सामकी बरी उपाय जावंक शकता. इतकी बरी उपाय जावंक शकता की बायलेचे स्तन किंवा छाती सुद्दां काडपाची गरज ना. आमच्या मयूर नायकान सांग्या वरसून बायलांक कॅन्सरा बद्दल माहिती दिली. हे आता उडयतात ताव 12 12चे काय ना ते 12चे काय 8 घे 8 ना किती आता किती 8 जागा 4 किती असो ताबलांचो खेळ बघीत रावात. आणि ताबलांचो खेळ बघताना तुम्ही खंयच जाव नाकत, मी रोखडो येतलोय. बघीत रावात प्रुडंट मिडियाचो मान. आणि असो वेगळो वेगळो आमचो पारंपारीक ताबलांचो खेळ जो आगळो वेगळो.